कळसा भांडुरा आणि म्हादय प्रकल्पाचेर गोंयान कर्नाटकाक कायदेशीर नोटीस जारी केल्या। ह्या प्रकाराचेर डी.के. शिवकुमार हांणी नाराजी उक्तायली। आमच्या राज्यात जावपी प्रकल्पाचेर गोंय सरकार आमकां कशें कितें नोटीस काडपाक शकता अशें डी.के. शिवकुमार विचारता। आमकां प्रस्न विचारपाचो अधिकार फकत केंद्र सरकाराक आशिल्ल्याचें ताचें म्हणणें। कर्नाटक सरकार कळसा भांडुरा ह्या प्रकल्पा खातीर आमकां सगळ्यांक खबर आसा ते नेट लायत असतात। केंद्राचेरूय ते दबाव हाडपाचो प्रयत्न करतात आनी असोच एक भाग म्हणून मंगळारा कर्नाटकाचे जलस्रोत मंत्री डी.के. शिवकुमार हांणी केंद्रीय मंत्र्यांच्यो भेटी घेतल्यो। हातून केंद्रीय रानां पर्यावरण आनी हवामान बदल मंत्री भुपेंद्र यादव तशेंच जलशक्ती मंत्री C.R. पाटील हांची तांणी भेट घेतली। आनी ही भेट घेतल्या उपरांत जेन्ना पत्रकारां कडेन ते उलयले तेन्ना तांणी अशें म्हटलां की गोंय सरकाराक कळसा भांडुरा ह्या प्रकल्पाक विरोध करपाचो कसलोच अधिकार ना अशा तरेचें वक्तव्य तांणी थंय मिडिया कडेन उलयतना किंवा मिडियाक कोट दितना डी.के. शिवकुमार हांणी दिल्लें आसा। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की कळसा भांडुरा प्रकल्पाक गोंयचो विरोध आसा आनी हें सगळें प्रकरण जें आसा तें कोर्टानूय पाविल्लें। मागीर म्हादय तंटा लवाद स्थापन जाल्लो आनी ह्या म्हादय तंटा लवादान निकाल दितना उदकाचें वांटप कितलें आसचें कोणा खातीर हें ठरोवन दिल्लें आसा। पूण गोंय सरकारान ह्या उदक वांटप जो तांणी हें केल्लें आसा तेका आव्हानूय दिल्लें आसा। सो हे सगळ्यो बाजू आसतना केंद्र सरकारा कडेन परत परत वचून आनी वेगवेगळी डेलिगेशनां घेवन किंवा परत तांकां मंत्र्यांक मेळून कर्नाटक हो प्रकल्प जावपा खातीर प्रयत्नशील आसा आनी ताचोच एक भाग म्हणून परतून एक फावट डी.के. शिवकुमार हांणी केंद्रीय मंत्र्यांची जी आहा ती भेट घेतल्या, तांच्या वांगडा चर्चा केल्या। तांणी अशेंय सांगलां की केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी हांच्याय कडेन वेळ पडला ते ह्या सगळ्याचेर कायदेशीर उपाय काडून हो प्रकल्प कसो मार्गी लावप हाचेर चर्चा करतले अशें डी.के. शिवकुमार हांणी सांगलां। आनी ते डी.के. शिवकुमार अशें म्हणटात की गोंयाक ह्या प्रकल्पाक विरोध करपाचो कसलोच अधिकार ना अशें तांणी वक्तव्य केलां। सो ताका लागून आतां हाचेर गोंय सरकार कितें भुमिका घेता किंवा हाचेर गोंय सरकार कितें जाप दिता हें पळोवचें पडटलें। नाजाल्यार कर्नाटक आमी जशें पयलींय पळयलां त्या प्रमाण तांच्यो कुरगोडी ह्यो चालूच उरतल्यो आनी त्याच कुरगोडीचो एक भाग म्हणून आमी ही केंद्रीय नेत्यांची तांणी घेतिल्ली भेट आनी तांचें आयिल्लें वक्तव्य ह्या कडेन पळोवपाक शकतात। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव विश्वनाथ नेने, परवरी।